कडेन गेल्ले तेणें म्हणलें गोंयकार बी चोर. आतां आमी गोंयकार चोर म्हणटनी आमी नाल्लां ते पणस हे चोरता. आतां हे आमकां शिकयता चोरपा माती रातची दिसाची माती चोरपा लायता. रातचे रातभर आमी हांगा रावता, दिसाचे रावता, जेवण ना, सारकें कांय ना आमकां. हेजे आतां आमकां न्याय कोण दितलो सांग पळोवया. आतां 15 दीस जाले 20 दीस जाले आमी हांगा रावल्या. रिजनल म्हणटा पळयता सीएमा कडेन घेवन वयता म्हणटा. सीएमा कडेन गेल्यार तो ना आपयल्या जाल्यार. पूण आतां आमी पळय त्रास काडटा बी. बँकेक पयशे भरना, कांय ना. लेटरां येता आमकां बँकेची, भायले कॉन्ट्रॅक्टर नवी मशिनां हाडटा. हेका बी कांय ना. हां तांकां फुकट मेळटा जाल्यार ते काम करता. ते म्हणटा सीएम हो म्हणटा रिजनल म्हणटा आमकां फुकट काम करूनी मरे तांकां म्हणे. आमी उपाशी रावनी, भायले फुकट करूनी. आनी इतलीं वर्सां आमी टॅक्स भरता, सगळे टॅक्स भरता, आमकां कांयच मेळना. हेजे आमचे ऑपरेटर आहा, हेल्पर आहा, तांकां कोण कशें पोसपाचें. हां इतली हे लो रेटीन काम करताय आनी तेच काम करताय. आमी गोंयकार आहाय बेकार हिंगा सगळे. हां गोंयकारांक मिशिनरी बेकार, ट्रक बेकार, सगळें बेकार. हां कशें करून काम करपाचें आमी. हे तरी लो रेटीन काम करता जाल्यार तांकां पयलीं प्रेफरन्स न्ही. आनी हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आहात ते पासून येवन काम करताय आनी लो रेटीन काम करताय. तांकां घेताय, तांकां पयलीं काम करणारे लोक आहा पळय हे चोरून आपले सगळे सादयतात. त्या खातीर आमकां एक्च्युअल रेटीन काम करपाक मेळना. आनी ही चोरी जेन्ना बंद जातली तेन्नाच तांकां एक्च्युअल रेट मेळटली. ही चोरी इमिडिएट सीएमा कडेन मागता आमी इमिडिएट बंद करची म्हणून. आमकां सपोर्ट ना. सीएमान आमकां तुरंत सांगलें बंद करता म्हण. पूण अजून काम चालू आहा. ते काम पयलें काम चालूच जालें मागीर फुडें कितें जालें. कितें समज काम फुडें चालू जालें फुडें कितें करतले. आमी सांगलां तांकां काम बंद दवरा म्हण. आनी तुमकां जाल्यार आमी सपोर्ट करता, आमची मशिनरी घालून आमी काम करता म्हण. ते आमी मेन कॉन्ट्रॅक्टराक सांगना, पूण कॉन्ट्रॅक्टर हें करना, तांकांच काम चालू दवरता. सो चालू दवरून केसलो फायदो. आमकां कितें मेळपा जाय न्ही. उलयला ते भशेन जावपा जाय. सगळे आमी इतली जाण येताय, ऑफिसान वयता, ऑफिसान माडून येताय, पूण आमकां हें ना. इतले जायते प्रोजेक्ट येयल्यात गोंयांत, जायते प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट केले. जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येयल्लो तेन्ना सगळ्यान पयलीं सांगलेलें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आयज मोपा एअरपोर्टाच्या एक्सकवेशनाच्या टायमार GMR कंपनीन सांगलें की ऑपॉर्च्युनिटी कन्स्ट्रक्शन फेजान मेळची ना. लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली केन्ना, जेन्ना एअरपोर्ट चालू जातलो. जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फेज आसली तेन्ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना. खूब भायल्यान मशिनां हाडलीं तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी आपल्या कडेन मशिनां ना किंवा वॉल्यूम ऑफ मशीन्स कमी आहा म्हणून आमी पाशेस काडून उबे रावले. तेचे आमचे थोडे भाव जेंच्यांनी मशिनां चलयलीं तेंच्यांनी थंयसर केले, प्रूवूय केले की गोंयकार केपेबल आहा काम करपाक. सो आयज इशू जाला कितें, GMRन जेन्ना एअरपोर्ट ऑपरेशनार गेलो तेन्ना GMRन कामाक घेयना लोकलाक. जेन्ना इनिशियल स्टेजीर जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फेजार जेन्ना मशीनवाल्यांक काम दिवपाचें आसलें, ट्रकवाल्यांक काम दिवपाचें आसलें तेन्नाय तेंच्यांनी आमकां काम दिवंक ना. आनी आयज जेन्ना फेजान चालू जालो फूल फ्लॅश तेन्नाय लोकलांक कोणाक काम ना. आयज IDCन हो टॉपीक हायलायट करपाचें रिजन म्हणजे इतलें व्हडलें कटींग जालें, इतली व्हडली कंपनी येता. आयज कंपनीन सिमेंट्सान येदो व्हडलो गोंयचो प्लॉट घेतलो, गोंयान कटींग केलें, कटींग करपाक कॉन्ट्रॅक्टर भायलो. हांव भायलो काम करता म्हणून काय म्हणना, पण आयज आमचे जे मायनींग इफेक्टेड म्हणा किंवा आमचे जे लोकल जे भुरग्यांनी आपलो स्वताचो बिझनस एस्टॅब्लीश केला तो भुरगो आयज बँकेचो हप्तो भरपाक रडटा. रिजन कितें, आयज आमच्या कडेन ऑपॉर्च्युनिटी ना हें काम करपाक. आमकां काम करपाक मेळना कित्याक आमच्या कडेन चोरपाची संवय ना. आयज जी कोण चोरून माती विकूं शकता तोच हे लोवर रेटान काम करपाक शकता. ह्या ऑफिसान कमीत कमी आमकां दिसा आतां 1.5 म्हयनो जालो आमी येता वयता चाललेले. आमचे सगळे भाव हे आमचे एक्सक्युएटर ओनर्स हे सगळे येवन हांगा रिक्वेस्ट करता हांकां. तरी आसतना कोणूच काना सारकें येना. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजी एक मॅसेज वचपा जाय गव्हर्मेंटाक की हे जे प्लॉट घेता हे इंडस्ट्री एरियेन कोणी आसूं तो इंडस्ट्री घालपा लागून तेणे स्वता पयशे मोडून प्लॉट घेतलो आसता. ताका रायट ना ही माती सगळी विकपाक हो लोबर विकपाक. ते भिकारी न्हू, ते पयशेकार लोक तेणी घेतला ते. सो तेंच्यांनी जो मातीचो रेट जो आहा पळय न्हू, जी माती एक्स्ट्रा जाल्यार सायडीक दवरपाची वा IDCन विकपाची वा लिलाव करपाचो हो टेंडर काडपाचो अशें न्हू हे फोटींग मनाचें. आयज पळय सगळे आमचे गांव भाव सगळे गांव भाव हेजेर पडल्या सारके येता. लोन काडला, गाडयांक लोन काडला, JCB लोन काडला, पोखरीना लोन काडला. कितें करपाक तेणी आतां वेळ अशी येयल्या की जीव दिवपा पाळी येयल्या. फाल्यां कोण ऑपरींग घालींचेर हेच पयलीं कळोवंक येवंक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल. नाल्यार बंद करपा पडटलें. आमी सगळे गांवचे तशें सगळे एक्सपेक्टर गोंय ऑल गोवा एक जातले. चड जालें हेंचे आतां पळोवंक गेल्यार. हेच्या फुडें आमी ओगी रावचे ना. आयज पळय कितले लोक येयल्यात हांगा. हे परिस्थिती पळय ह्या हेची
हे IDCची पळय नळे फुटले हे फुटले हे प्रमाणे कळटा की हे सगळे हांगा गोलमाल चलता हेजेर खंयची सिन्सियरिटी कळटा पळोवंक गेल्यार हेजे फुडें आमी वगीर रावपना पळय आतां कितले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा वच ते वसत थंय काम ना कितें करपाचें लोन कोण भरतो गव्हर्मेंट माफ करतो लोन पयले ते मायनींग बंद पडलेले आहा मायनिंगाचे लोक बाबा हितून बाबा कितें 5-4 पयशे जोडटाले पोट भरताले तेवूय ना चल्लात रे मरपाचे गोंयकारांनी जीव मरपाचो तेवूय सांग मरतात काल पयर आमी तुमकां ऑन गोईंग इश्यू जो तुमकां दाखयल्लो की हांगा माती चोरतात हें करतात तें करतात हे सगळो इश्यू घेवन आमी पयलीं आमच्या चॅरमॅना कडेन गेले IDC चॅरमॅन तांची उत्तरां दिली पळय आमकां थंय आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळूंक ना म्हणून आमी उठून मागीर CMा कडेन गेले CMान आमकां एश्युरन्स दिले त्या दीस की हें सगळें तुमचें बंद जातलें आनी त्या बद्दल तुमी चिंता करपाची गरज ना ताणें इमिजिएट फोन मारलो आनी स्टॉप ऑर्डर इश्यू केली म्हणून आमकां कळ्ळें कोणाक सिमेंट्साक हें सिमेंट्साक सांगलें आसतनाय आतां आमी वचून पळयलें जाल्यार सिमेंट्सान सगळे परत एक्टिविटी तश्योच चालू आहा एक्सकॅवेशन चालू आसा तेन्ना ह्या CMाचे अगेन्स्ट हें जर काम करता जाल्यार फुडें आमी कोणा कडेन म्हणून वचपाचें म्हणून आमी सगळे एकठांय जाले आज पुलीस डिपार्टमेंटानूय आमकां तसो रिस्पॉन्स कांय मेळूंक ना पयर आमी जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेल्ले की गाडयो विदावट पास चलता त्या दिसा आमी स्वता आमचे टीम मेंबर सगळे एकठांय जावन आमी त्यो गाडयो धरून दिल्यो ताजेर आतां कितें एक्शन जाता ती कळूंक ना गाडयो अजून दवरलेले आसा ते विदावट ट्रांजीट पास आमकां मेळ्ळा पुलीस स्टेशनार गेले ताणें आमकां 2 वेळा उत्तरां दिल्लीं की गाडी आमकां एम्प्टी मेळटा म्हणून आमी आतां लोडेड घेवन दवरलेले आसा CMान आमकां एश्युरन्स दिला की सगळें कितें इल्लिगल आसा पळय ताजेर आपूण सारकी एक्शन घेतलो म्हणून